Mama shiri baba baba ri baba baba mama mama ri shiri baba baba ri baba baba mama mama ri shiri shikari baba baba mama mama ri shiri baba baba ri baba mama mama ri shiri baba ri Arari ri baba 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 ri shiri baba baba mama ri shiri baba ri baba mama Mari Shiri Babari Baba Mamari Babari Shiri Babari Baba Mamari Arari Baba Mama Mama Shiri Baba Bari Baba Mama Mamari Shiri Babari Baba Mama Mama Shiri Baba Shiri Baba. Praise God. Praise God. स्टार्ट करेंगे Shiri Baba Bari Baba Mama Mama Ri Shiri Baba Arari Baba Baba Mama Mama Ri Shiri Baba. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. Amen. मोगाळा बापा आयच्या या वर्त्या दिवसा खातीर आणि घडये खातीर तुका अर्घा दिता. हर एक दीस तू आमकां एक नवो अवकाश करून दिताय. तुझ्या आपोवण्याक पाळो दिवन तुझ्या कृपेन जियो. हर एक दीस हर एक उत्तम आणि श्रेष्ठ देणे सर्गींच्या बापा तुझे तावन येता. हर एक आत्मिक आशीर्वादांनी आमकां तुवें भरलाय देखून आमी तुका अर्घां दिता. सर्वश्रेष्ठ देणे तुझ्या पुत्ता जेजूक आमकां दिल्ल्या खातीर तुका अर्घां दिता. जेजून संपूर्ण केल्ल्या कार्याचेर बावट दवर आमकां कृपा लाभली आनी आमकां तारण फावो जाले देखून आमी तुका अर्घां दिता. पवित्र आत्म्या तूं आमचो मजतदार, आमचो शिकोणदार
आमचो मार्गदर्शक जावन आसाय. हे सेशन तुझ्या नियंत्रणान काण गेल्ले खातीर तुका अर्गां दिता. कसलीच अडकळ अडचण येनाय तू हे सेशन चलोवन व्हरताय आनी ही शिकवण भोव सोपी आनी अर्थभरीत रितीन समजूंक तुवें आमकां येदोळच आदार करपा आनी बेसांव दिल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. बाप्पा, हे मागणें करता हांव तुज्या एकल्याच पुता सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नावी. आमेन. Amen. 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 प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord, sister. हालेलुया. Hallelujah. तुमकां सर्वांक जेजू क्रिस्ताच्या नावान ह्या क्लासीक स्वागत म्हणटा. प्रेज गॉड. Praise God. तर आमी सबारपटी आमी आमच्या क्रिस्तांव जिणेंत कुरपा म्हणलो हो शब्द आमी आयकला. आमी ल्हानपण आतां जाल्यार आमी कुरपा सबारपटी हो शब्द आमी आयकला, वय की न्ही? Wait. वय. तर कुरपा म्हळ्यार कितें आमी काल समजोवचें. कुरपा म्हळ्यार कोणी सांगेत गी? कुरपा म्हळ्यार हांव फावो न्हय तरी देवाची सकत सामर्थी म्हजे तर्फेन उपयोग करचे अधिकार. प्रेज गॉड. हांव फावो न्ही तरी म्हजे तर्फी देवाचे सामर्थ्य, ताचे अधिकार आनी ताची एबिलिटी, ताची सकत म्हणजे ते प्रयोग करची देवाची खुशी. खुशी अधिकार. या. प्रेज गॉड. तर आमी तिताक बरयल्ले पत्र 2रो अध्याय 11वी ओळ पळया. टायटस 2:11. सगळ्या मनशाकुळाक तारण हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या. प्रेज गॉड. सगळ्या मनशाकुळाक तारण हाडच्याक देवाची कृपा आता प्रत्यक्ष जाल्या. प्रत्यक्ष जाल्या म्हळ्यार येदोळ जाल्या न्ही गी? ते आनी जावची आसा. जाल्या न्ही? जाल्या जाल्या उजवाडाक आयल्या. प्रत्यक्ष जाल्या म्हळ्यार उजवाडाक आयल्या. प्रेज गॉड. या. म्हळ्यार येदोळ ती लिपोन आसली गी? ना, कृपा आमी ती अनुभव करचे जाल्यार द सोर्स आमकां देवातावन वळाची आसली. देवाच्या पुतातावन ताणें कुर्सार तावन वळयल्या. देवाच्या जेजू क्रिस्ता मार्फत ती कृपा आता आमकां प्रत्यक्ष जाल्या. देवान जेजू क्रिस्ता आपल्या पुता मार्फत ती कृपा आता आमकां प्रत्यक्ष केला. सगळ्या मनशाकुळाक तारण हाडच्या. थोड्यांक न्ही, केवल कोण रेतेरेक येता या स्पेशल मनशा, रोजरी करता, भाग्यवान मनशा, याजकांक, धर्मभयण्यांक, कोण भाग्यवान जिणी जिवन आसात, इगर्जीन तांणी पुरा सगळ्या ऍक्टिव्हिटीजान मुखार आसतात, तांकां मात्र न्ही. या एक स्पेशल कॅटेगरीच्या मनशांक न्ही, सगळ्या मनशाकुळाक तारण हाडच्या देवाची कृपा आता प्रत्यक्ष जाल्या. हाचो अर्थ हो न्ही की ती देवाची कृपा, देवान आमकां कृपा दाखोवंकच ना. देवाची कृपा परमेसरान आदी तावन आसतली. आदाम आनी एवेच्या काळार तावन आतां मनसोरी आसतली. पण आता जेजू क्रिस्ता मार्फत ती आमकां प्रत्यक्ष जाल्या. आमी ते जेजू क्रिस्तान संपूर्ण केल्ले कार्य जे दाळा आमी पात येता ताच्या वयर आमी भावार्थान सतमानता, त्या दाळा आमकां ती कृपा लागता, आमकां तारण लागता. देखून ग्रेस आमकां हे डेफिनेशन बरें.
ग्रेस GRACE. G म्हळ्यार गॉड्स, R रिचनेस, A at the, C म्हळ्यार क्राइस्ट आणि E एक्सपेन्स. गॉड्स रिचेस at the expense of Christ, at Christ's expense. तशें म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताच्या कष्टा मरणा वरवीं, ताच्या त्याग आनी बलिदाना वरवीं आमकां ती कृपा लाभल्या, आमी सतमानलेल्या वरवीं. जदाळ आमी जेजूक आपलो स्वामी आनी सोडवणदार म्हणून स्वीकार करता, तदाळ आमकां ती कृपा लाभता. प्रेज गॉड. तर आज आमी शिकता जेजू क्रिस्ता विशयान तोच कृपा जावन आसा. आमी ते शिकया. जुवांचेर 1 अध्याय 14वी ओळ. आणि सोबतो मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो आणि कृपेन आणि सतान भरलेली ताची महिमा आम्ही देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सह जल्ली. प्रेज गॉड. आणि शब्द मनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियेलो आणि तो आणि कृपेन आणि सतान भरलेली ताची महिमा आम्ही देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज जाल्ली. आणि शब्द मनीस जालो. कोण तो शब्द मनीस जालो? जेजू ख्रिस्त. जेजू ख्रिस्त आमचे मध्ये जियेलो. जेजू ख्रिस्त शब्द आसलो, तो मनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियेलो आणि कृपेन आणि सतान तो भरलो. कृपेन आणि सतान तो भरलो, ताची महिमा आम्ही देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज जाली. आता जेजू ख्रिस्त कृपेन आणि सतान भरलो. जदाळ आम्ही भरल्ली असता तदाळ मात्र आम्ही अनेकला कितेंय दिवंक शकता. ओव्हरफ्लो. आमचे ते जेजू ते ओव्हरफ्लो आसले. आमचे ते ओव्हरफ्लो असताना आम्ही दुसऱ्यांक दिवंक शकता. तशें जेजू क्रिस्ता ते कृपेन तो भरोन वमतलो. कृपेन आणि सतान भरल्लो असलो. त्या वरवीं ताच्या मार्फत देवान आमकां कृपा प्रत्यक्ष केली, आमकां कळीत केली, फावो केली, परगट केली. प्रेज गॉड. 16 ओळ पळया तू. ताचे परी पूर्णतेतावन आमकां सर्वांक कृपे वयर परिपूर्णतेतावन आमकां सर्वांक कृपे वयर कृपा लाभल्या. प्रेज गॉड. ताचे परिपूर्णतेतावन आमकां सर्वांक कृपे वयर कृपा लाभल्या. ताच्या परिपूर्णतेतावन आता हांवें सांगले बरोवन वमततात तशें ताची परिपूर्णता म्हळ्यार फुलनेस. फुलनेस म्हळ्यार तो फुल ऑफ ग्रेस अँड ट्रूथ. कृपा आणि सतान भरलेलो आसलो. त्याच्या त्या परिपूर्णतेतावन आमकां सर्वांक कृपा वयर कृपा लाभल्या. कृपा वयर कृपा आणि इंग्लिशान म्हणतात ग्रेस आफ्टर ग्रेस, ग्रेस, ब्लेसिंग आफ्टर ब्लेसिंग. आशीर्वादावर आशीर्वादांनी आमकां भरला. एफिशियन्स 1:3 आमकां कळटा हर एक आत्मिक आशीर्वादा जेजू क्रिस्ता उदेशी आमकां मेळ्ळ्या. प्रेज गॉड. नेक्स्ट म्हणटा की ताक धर्मशास्त्र मोइजे मार्फत दिल्ले, पण कृपा आनी सत जेजू क्रिस्ता मार्फत आयले. धर्मशास्त्र म्हळ्यार नियमशास्त्र मोइजे मार्फत दिल्ले, पण कृपा आनी सत आमकां जेजू क्रिस्ता मार्फत आयले. म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताक आमी जदाळ सत मानता, ताणें संपूर्ण केल्ल्या कार्याचेर आमी बावाट दवरता आनी ते स्वीकार करता. ताका स्वामी आनी सोडवणदार म्हणून मानून काण घेता. ते दाळा आमच्या बावार्ता मार्फत ती कृपा आमकां लाभता. प्रेज गॉड. आणि ही कृपा आता आमच्या जिवितान काम करी जाल्यार आमी सत मानूंक जाय. क्रिस्तांव जिणेन एकच आमकां जाय जे बिलीव अँड रिसीव. जदाळ सत मानता तदाळ आमकां रिसीव जाता, म्हळ्यार आमी स्वीकार करता. आणि देवाची कृपा लिपोन नासतली, ती आदीतावन आसली.
हांवें सांगलें आदामाच्या आनी येवेच्या काळार तावन ती आसतली, पूण आमकां कित्याक कळोंक ना, कित्याक म्हळ्यार सैतानान आमचे आत्मीक दोळ्यांचेर धांपण घाल्ली आनी देवाची कृपा आमी समजूंक शकना जो पर्यंत देव ती आमकां प्रत्यक्ष करिना, पण आता ती आमकां जेजू क्रिस्ता मार्फत प्रत्यक्ष जाल्या. प्रेज गॉड. येदेनाच्या बागेन आदाम आनी येवेक रचले देवान, आनी ती देवाक अविधेय जाली, आमकां कळीत आसा. तांकां बागेन तावन भायर धाडली. ती शिक्षा दिली की देवान ना, ती देवाची कृपा जावन आसली. मागीर देव तांकां संरक्षण दिता. ती विणगी आसात म्हण तांकां कळले. तक्षणा देव एक जानवराची बली भेटोवन तांकां आंग वस्तू तयार करून दिता. ही ताची कृपा जावन आसली. परत इस्रायल फरावाच्या रायाच्या इजिप्त देशान गुलामपणान ती आसली. तांकां त्या गुलामपणांतून भायर हाड ताणें दूध आनी मोव वाळच्या त्या बासयल्ल्या गांवाक हाड पावयले. इस्रायल घरा पुरपुरतली, गुणगुणतली, कंप्लेन करनासली, पूण देवान आपली कृपा तांकां दाखयली, तांकां बक्षिले. ती कितली उपराटल्यारी देवान तांकां बक्षिले. आमच्या जिवितांत ती आमी कोणी परफेक्ट ना, आमी जायती पातकां केल्यान, आमी संपूर्ण ना, परिपूर्ण ना, पूण आमी जियेता ताच्या कृपे वरवीं, केवल ताच्या कृपे वरवीं. देखून कृपा एक व्यक्ती जावन आसा आनी तोच जेजू क्रिस्त जावन आसा. देखून कोणाकी कृपा अनुभव करीचे जाय जाल्यार ताणें जेजू क्रिस्ताक वळखूंक आसा, ताका स्वामी आनी सडवणदार म्हूण स्विकार करूंक आसा. ताणें कोर्सार म्हजे खातीर आनी तुमचे खातीर कितें केलां तें समजोंक आसा, भावार्थान स्विकार करूंक आसा. ताचे वरवीं मात्र आमकां कृपा लाभता, तारण लाभता. आमी आतां एक क्रिस्तांव कातोलीक कुटुंबान जल्मल्या जाल्यार हर एक इगर्जेच्या एक्टिविटीजांत आमी भाग घेवन आसा. सदांय मिसाक वेता जावं करो, तेर्स राजार हर एक आमी करता, पण आमकां क्रिस्ताची वळखच नासली. कृपा म्हणलो शब्द आमी आयकला, पण ते काले कितें, ती कशी लाभता, आमकां त्या वरवीं कितें सगळें मेळटा ते काय आमकां कळीतच नासलें. पण तरी की ताची कृपा म्हजे ते आसली, म्हाका हर एका वायटा विघ्नांतले राखले, सांबाळले. आमचे ते जायते जिवितान आमच्या कश्ट आयले, तरी की हर एकांतले आमकां राखले, सांबाळले ताच्या कृपे वरवीं. ती ताजी कृपाच जावन आसली. म्हणजे दाळा हांव ह्या सताच्या उतराक आयली. क्रिस्तान कुसार मरोन म्हजे खातीर कितें केलां म्हणल्यार जाणा जावन दीस रात ताच्या उतराचो नियाळ केलो, ते आयकले, भावार्थान कन्फेस केले. ते दाळा ताका लागशिल्ल्यान वळखूंक साध्य जालें आनी ताची कृपा अनुभव केली. तर हे सकट केदाळा घडले, जे दाळा ही कृपा म्हाका प्रत्यक्ष जाली. आता देवान ती जेजू क्रिस्ता मार्फत आमकां प्रत्यक्ष केला, म्हळ्यार उगडापे केला. ती सर्व मनशा कुळाक प्रत्यक्ष जाली म्हणटा देवाचे उतर. पण आमकां समजोंक इतलो वेळ कित्याक लागलो? सैतानान आमच्या आत्मीक दोळ्यांचेर धांपण घाल्ल्या वरवीं आमकां समजोंक जावना. पण आता आमी क्रिस्ताक वळखल्या आनी कृपेचो अनुभव आमी केलो. तेच बरी एमोसाच्या वाटेर जेजू वेता आसतना दोगा शिसां बराबर तो उलयत वेतलो. ते एमोसाक कित्याक गेले ते शीस? जुदेवाच्या जुदेवांक ते भियेले आनी तांचे तोंड पयस वेचे खातीर ते एमोसाच्या वाटेर चलोन वेतले. कित्याक तांकां भंय आसल्या आता जेजू क्रिस्त मेलो, तो आमचो मुखेली मेलो, ताच्या उपरांत ते आता ताच्या शिसांक धरतले आनी जिवेशी मारतले. पण ते जेरुजलान ते थंयतोन एमोसाच्या वाटेर चलोन वेतले. त्या दाळा तांकां एक
म्हळ्यार वळख नासलो एकलो, परको कोण गी ताका मेळटा. तो जेजूच आसलो पण तांकां कळीत नासलें. तो ती जेरुसलेम जाल्लेच त्या दिसांनी हर एक जाल्ल्यो त्यो संगती ती डिस्कस करनासली. वेता वेताना रात जाली आनी तांणी म्हळें तूं आज आमच्या सांगाताच राव, आनी जेजूक तांच्या सांगाताच रावंक सांगलें. जेवणाच्या दळा जेजून उंडो मोडताना तांकां जेजूची वळख मेळ्ळी आनी तांचे आत्मीक दोळे उक्ते जाले आनी तांकां कळ्ळें सकाळी तावन आमी उलोवन आयल्या तो जेजूच म्हणून तांकां कळीत जालें. उंडो मोडताना तांकां कळीत जालें आनी ती एकामेका म्हणाली तो आमचे लागीं उलयत आसतना आमची काळजां शिंजोन आशिल्ली. पवित्र आत्म्याचो उजो तांच्या काळजांनी पेट्टिले बरी तांकां भोगलें, अनुभव जालो. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. आनी जेजू तांच्या मदतान मायाक जालो. पण आतां आमी नव्या साल्ल्यान आसा. जेजू आमचे सांगातच आसा. तो आमकां खंयी सोडून वचूंक ना. कृपा म्हळ्यार देवान कितें आमचे खातीर क्रुसाचेर केलां क्रिस्ता मार्फत ती कृपा जावन आसा आनी भावार्थान आमी स्वीकार करचे ते आमचे रिस्पॉन्स जावन आसा. आमी मिसाक वयताना ते पाद्रा फर्स्ट काला म्हणटा बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे म्हणटा न्ही, पवित्र आत्म्याचे नावी. मागीर काला म्हणटा जेजू क्रिस्त जेजू ख्रिस्ताची कृपा, कृपा देवाचो मोग आनी देवाचो आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे तुमचे आसो. वय आमी जाप दिता तुमचे सगळे आसो. वय गी वय. देवाचो मोग म्हळ्यार आदी आमी देवाचो मोग अनुभव करूंक नासलो कित्याक आमी देवा कडेन राजी नासले. देवाची शांती ती मोग आमी अनुभव करूं ना कित्याक आमी देवा तावन पयस आसलो. पण जेजू क्रिस्ता वरवीं आतां देवा कडेन आमी राजी जालो. आमी आतां नितीवन जावन आसा. देवाचे नितीवणपण आमकां क्रिस्ता उदेशी लाभला आनी क्रिस्ताची कृपा म्हळ्यार जेजू क्रिस्तच कृपा जावन आसा. क्रिस्ताची कृपा आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट. पवित्र आत्मा सांगाता फेलोशिप करता आमी एकवटांत रावता, सांगातपणांत रावता. त्या वेळा आमकां हे तिनी लागता, देवाचो मोग, क्रिस्ताची कृपा आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. तर देवान आमकां क्रिस्ता उदेशी ताच्या कुर्सार मरून जेजून सगळें कितें आमकां दिला ते ग्रेस आमकां दिला. एग्जाम्पल एक बुफेक आमी गेल्या थंय आमकां कोणी जेवणाक आपयलें आनी थंय जायते खाण जेवण दवरलां. पण आमी केवल एक लोणचें काणयलें, इल्लोसो सलाड काणयलो आनी बाकीचे आमी खंयचेय सेवना जाल्यार कोणाचें लुकसाण? आमचेंच न्ही गे. पण आनी एकलो वचून जाय तितले काणयता. हर एक आयटमांतले इल्ले इल्ले तो सगळे काणयता, टेस्ट करता आनी म्हणटा हो हे बुफे बारी बरें आसले. तशेंच आतां देवान आमकां क्रिस्ता मार्फत कुर्साचेर मरून क्रिस्तान आमकां हर एक ते ग्रेस ती कृपा आमकां दिल्या. पूण आमी ती अनुभव करूना जाल्यार ती आमची चूक जावन आसा. पण आतां ह्या सताच्या उतराक आमी आयिल्ल्या वरवीं आमी ती समजल्या आनी आतां आमी ती अनुभव करता. क्रिस्तान म्हजे खातीर कितें केलां तें आमी समजल्या आनी आतां आमी ती अनुभव करन आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया. रोमन्स 1:16 घालतात बी. हे सुवार्ते विशयान हांव लजाना कित्याक सतमंतल्या प्रति एकल्याक पयलें जुदेवांक तशेंच हेरांकय तारण दितली देवाची सकत ती. प्रेज गॉड. हे सुवार्ते विशयान आतां सुवार्ता म्हळ्यार कालें सुवार्ता म्हळ्यार आमी कालें समजता मॅथ्यू, मार्क, लूक, जॉन ही सुवार्ता गी. गोरी गोबार
जेजून Good केलेलं आहे. news. Yeah. बरी खबर ही जेजून बरी म्हणजे सांगा फादर. त्यांचं जेजून म्हणजे काहीतरी कितें केलां ती जावन आसा बरी खबर. वय प्रेज गॉड. ही सुवार्ता विशयन हांव लजाना. जेजून माझ्या विशयन कितें केला ती बरी खबर सांगूंक हांव लजाना म्हणटा. कोण म्हणता? सांत पाऊल म्हणता रोमाकारांक. कित्याक सतमानलेल्या प्रति एकल्याक, थोड्यांक मात्र गी ना, प्रति एकल्याक हर एकल्याक ताचे स्टेटस खंयचेय आसूं दी, ताचे बॅकग्राऊंड खंयचेय आसूं दी, ताचे फाटले जिवीत कशेय आसूं दी, कित्याक सतमान तेल्या प्रति एकल्याक पहिले जुदेवांक तशेंच हेरांकी तारण दितेली देवाची सकत ती कृपा जावन आसा देवाची सकत. प्रेज गॉड. हालेलुया. आता ती कृपा आमी कशी वापरी जाय म्हण आमकां कळीत ना जाल्यार आमी ते बरोवन वमतोंच्या मापान जेजू आमकां ते जिवीत दिता ते आमकां अनुभव करूंक जायना. आता हे तारण मेळूंक आमकां ही कृपा आमच्या जिवितान काम करीत जाल्यार एकच कंडिशन आसा, एकच शर्त आसा. आमी सतमानी जाय, आमी बिलीव करूंक जाय. हांवें सांगलें क्रिस्तांव जिणेंत आमकां केवल बिलीव केल्यार आमकां रिसीव जाता. मार्क 11:24 पळया. जे कितें आमी मागण्यांत मागता ते पयलें आमी सतमानूंक आसा आमकां मेळ्ळां म्हूण आनी आमकां मेळटलेंच. देखून हांव तुमकां सांगता कितें सकट मागण्यांत तुमी मागतात तें तुमकां मेळ्ळांच म्हूण सतमना आनी तें तुमकां मेळटलेंच. प्रेज गॉड. देखून हांव तुमकां सांगता कितें सकट हर एक कितें सकट मागण्यांत तुमी मागतात ते तुमकां मेळ्ळांच म्हूण सतमाना आनी ते तुमकां मेळटलेंच. तर आमकां आमच्या जिवितान कितें जाय? हर एक कितें कृपे मारिफत आमकां मेळ्ळांच म्हूण आमी सतमानीचे. आमकां आमच्या काजरी जिवितान प्रॉब्लेम आसा तर आमी जेजूक आपयचे, त्या कृपेक आमी आपयचे. आमकां फायनान्शियल प्रॉब्लेम आसा या आनी कितें समस्या आसा, भलायकेचे समस्या आसा, हर एक समस्यांत आमकां परिहार केवळ जेजूच जावन आसा, ताची कृपा जावन आसा. आनी ताची कृपा मात्र आमकां ह्या समस्येंतावन भायर येवंक आमकां सकत दिता, आमकां बळ दिता. प्रेज गॉड. आनी ताचे प्रॉमिसीस काडून आमी मागता ताचे प्रॉमिसी ताची कृपा जावन आसा. आनी हर एक प्रॉमिस जेजू क्रिस्ताच्या नांवान जे दाड आमी मागता ते वय आनी आमेन जावन आसा. देखून बापा लागीं आमी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ते प्रॉमिसीस मागतना ताचे ते काण घेवन आमी जे दाड मागता आमकां हर एक कितें वय आनी आमेन म्हळ्यार आमच्या मागण्याक जाप मेळटा. कित्याक ते देवाच्या उतरा प्रमाणे आसा. देवाची कृपा त्या प्रॉमिसीसान आटापून आसा. प्रेज गॉड. आता ही कृपा लिपोन घातली पहिले तावन ती आसली. जेजू संसाराच्या स्थापनेच्या आदींच तो आसलो. तो म्हणता अब्राम जल्माच्या पहिले हांव आसलो. जॉन 8:58 तो म्हणता. देखून ते जुदेव पुरा जेजून तांकां म्हळें सतच हांव तुमकां सांगता अब्राम आसचे आदींच हांव आसा. हांव आसा म्हळ्यार आय एम म्हळ्यार जेजू, आय एम म्हळ्यार देव. जेजू रचनेचो म्हळ्यार उत्पत्ती ग्रंथांतूनच आमी पळयता जेजू आसा त्या टायमांतूनच तो आसा. आनी अब्रामाच्या टायमारय तो आसलो. अब्रामाच्या आदींच तो आसा हांगा तो म्हणटा. देखून जुदेव ते ताचे वयर बिगडतात. ते म्हणटा तूं आनीक 50 वर्सांचोय जावं नये आनी तूं कशें सांगताय, तूं देव निंदा उलयताय अशें म्हण ताचेर रागार जातात आनी ताका पात्रांवन जिवेची मारूंक सोदतात. प्रेज गॉड. हालेलुया. Hallelujah. प्रेज गॉड.
ती कृपा आमकां प्रत्यक्ष जाला आनी मागीर ती कृपा उगडापी जाल्यार आनी ती कृपा आमकां उगडापी जाल्यार जेजू क्रिस्ताक वळखल्या मारिफात पवित्र आत्म्या शिवाय ह्यो संगती आमकां समजूंक जायना. पवित्र आत्मो सर्गींच्या बापाचे कृपेचे देणे जावन आसा. जुआंव 3:16 म्हणटा, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सतमंतल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक, बगार ताका ससनीक जिवीत मेळच्याक. प्रेज गॉड. देवा बापाची खुशी जावन आसली. ताणे संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणे आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सतमंतल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक, म्हळ्यार कोणेय मनशाचो नाश जावचे देवाक खुशी नातली. देखून जेजू मारिफात ताणे ताची कृपा आमकां परगट केली, बगार ताका सासणीक जिवीत मेळचे. हर एकल्याक सासणीक जिवीत लाभा जाय, ते तारण लाभा जाय, पण देवाची खुशी आसली. देखून हर एकलो तो खंयच्याय जाती कातीचो आसूं दी, तो केवळ जुदेवांक मात्र न्ही, हर एकल्यांक हेर जातींच्या की आमकांय ती देवान आमकां ते सासणीक जिवीत मेळा जाय म्हण आपल्या जेजू पुता जेजू मारिफात आमकां ती कृपा दाखोवन दिली. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. एफिशियन्स 2:8 घालता बी. ताचेर विश्वास दवरलेले वरवीं तुमकां सडवण लाभल्या जाल्यार ताचेर दयेन जाल्लें काम तें देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणें जाल्ल्यान तुमचे वणटीचो फळ म्हूण तुमी कोणेय बाडाय उलोवंक नजो. प्रेज गॉड. ताचेर विश्वास दवरले वरवीं तुमकां सडवण लाभल्या जाल्यार ताचे दयेन जाल्लें काम तें देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणें जाल्यार तुमचे वणटीचो फळ म्हूण तुमी कोणेय बाडाय उलोवंक नजो. प्रेज गॉड. ताचेर विश्वास दवरले वरवीं म्हळ्यार भावार्थ दवरले वरवीं. इंग्लिशान आसा, फॉर बाय ग्रेस यू हॅव बीन सेव्ड थ्रू फेथ, म्हळ्यार आमच्या भावार्था मारिफात आमकां ती कृपा लाभल्या, हांगा सडवण म्हूण दिल्या, ताचे दयेन जाल्लें काम तें, ताची कृपा आमकां लाभली भावार्था वरवीं. प्रेज गॉड. आनी ते देवान आमकां दिल्लें एक फ्री गिफ्ट आसा. फ्री गिफ्ट आसा म्हण आमी ते फ्री म्हळ्यार वेस्ट जावंक सोडूं नजो. पर आमकां अनिता सिस्टरीन शिकयलें, तो आमच्या वणटीचो फळ न्ही, आमकां ते फ्री गिफ्ट मेळ्ळा. देखून कोणेय बाडाय उलोवंक जायना. जे कितें आमी करीत आसा आतां ते देवाच्या कृपे वरवीं करीत आसा आनी ते आमच्या वावराचे म्हळ्यार आमी केल्ली मेहनत न्ही, ते देवाच्या कृपे वरवीं मात्र आमकां करूंक जाता. जेजू वरवीं आमकां पवित्र आत्मा मेळ्ळो आनी आतां जेजू आनी पवित्र आत्मा आमकां शिकयतात की कृपेन आमी कशें वावरी जाय म्हणून. तरी कृपा आमच्या दिसपडत्या जिवनान आमी अनुभव करूंक आसा. तारण म्हळ्यार कितें आनी कृपे वरवीं मात्र आमकां तारण लाभता. तर आमी खंयच्या तोंडबाच्या विया सडवण मेळ्ळें आमकां. तारण म्हळ्यार फूल पॅकेज. सॅल्वेशन म्हळ्यार फूल पॅकेज. तांतू आसा भलायकी, बाचावी आनी सडवण, समृद्धी, बोगसाणें, स्वीकृती, हर एक तंतू आसा. डेलिव्हरन्स, बिडुगडे, हर एक तंतू आटापून आसा. आतां आमी खंय तरी आमी काम करता म्हण चिंत्या, आमी एका कंपनीन काम करता, थंय आमकां सॅलरी स्लीप दितात, तांतू एक फूल पॅकेज आसता.
तुमचे बेसिक इतले, तुमचे डीए इतले, डीए म्हळ्यार डियनस अलावन्स, आनी खंयचे HRA म्हळ्यार हाऊस रेंट अलावन्स, तशें 2-3 तांचो सांगती असतात. ते फुल पॅकेज त्या कंपनी आमकां दिता, कंपनी ताचो खर्च उखलता. तशेंच हे हरये की जेजून आपणाचेर काणयला, ताणें ते पेमेंट ऑलरेडी केला आनी ते आमकां फुकट दिला. पैगी ताणें आमकां मोलाक काण गेला, आपले सगळे रगत विकरावन ताणें आमकां मोलाक काण गेला. ताचे एक पेमेंट ताणें भरला. ती शिक्षा आमकां फावो आसली, पण ताणें ती काण गेली आनी आमकां ते फ्री गिफ्ट दिले. आता ते तारण आमकां कशें लाभता? रोमन्स 10:9 verse 10, 9 and 10. जेजू सोमी म्हणून तुझ्या ओंठांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हण तुझ्या काळजान सतमंती जाल्यार तुका सोडवण मेळटली. प्रेज गॉड. 10. कित्याक काळजाच्या बावडताद्वारे तुका देवाचें नितीवंतपण, तोंडाचे उच्चारणेद्वारे तारण तुका लाभता. प्रेज गॉड. 9. जेजू सोमी म्हण तुझ्या ओंठांनी तूं परगट उसारशी जाला. तर आमी परगट उसारूंक आसा, तोंडांत उसारूंक आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हण तुझ्या काळजान सतमानशी जाल्यार तुका चडवण मेळटली. आमी तोंडान उसारूंक जेजू सोमी म्हण आनी काळजान सतमानूंक आसा, देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हण. तादळ आमकां चडवण मेळ्ळ्या. आता आमी हर एकल्यांनी जेजूक सोमी आनी चडवणदार म्हण मानून घेतला. आमच्या बावार्ता मारिफात आमकां ती कृपा मेळ्ळ्या आनी चडवण लाभल्या. प्रेज गॉड. तर आता आमी रोमन्स 7:7 पळया. तर आमी कितें म्हणचें? नियमशास्त्रच पातकी म्हणचें? बिलकुल न्हय. पूण नियमशास्त्र नासलेलें जाल्यार पातक कितें म्हूण म्हाका कळीत जातें ना. दृश्टांताक पेल्याच्या वस्तूंची आशा करिनाका हो कायदो नासलो जाल्यार तसली व्हडणीच म्हाका भोगिना. प्रेज गॉड. तर आमी कितें म्हणचे? शास्त्रच पातकी म्हणचे? बिलकुल न्हय. पूण नियमशास्त्र नातिल्ले जाल्यार पातक कितें म्हण म्हाका कळीत जातें ना. दृश्टांताक पेल्याच्या वस्तूंची आशा करिनाका हो कायदो नातिल्लो जाल्यार तसली व्हडणीच म्हाका भोगती ना. प्रेज गॉड. तर आता आमी कृपे विशयी शिकल्या. आता नियमशास्त्र आमकां कित्याक दिल्ले म्हण आमी शिकया. नियमशास्त्र पातकी, पूण नियमशास्त्र नातिल्ले जाल्यार म्हळ्यार हांगा नियमशास्त्र आमकां कालाक दिले आमी पातकी म्हण आमकां दाखोवंक, आमचे पातक आमकां रियलायज करूंक नियमशास्त्र दिल्ले. पण त्या नियमशास्त्रान इतलो पावर नातिल्लो की आमकां त्या पातकांतून भायर हाडचे पावर नातिल्ले. ताका केवल आमकां पातकी म्हण दाखोवचे इतल्याक मात्र तो दिल्ले, पण पातकाचे परिहार तातूंत नातिल्ले. आनी आमी आदाव अविधेय जालो देखून त्या अविधेयपणा वरवीं आमी हर एकली पातकी जालो. पण आता जेजूच्या विधेयपणा वरवीं, पाप खत नातिल्ल्या विधेयपणा वरवीं आता आमी नितीवन जाल्या. आमचे काम न्हय, ते जेजून केल्ल्या कामा वरवीं आमकां ते नितीवनपण लाभला आनी ती कृपा लाभल्या. ते जेजूचे फुकट देणे जावन आसा, फ्री गिफ्ट जावन आसा आमकां. आता नियमशास्त्र कित्याक दिले? जाल्यार ते पातक दाखोवंक दिले.
कित्याक आब्रामाच्या टायमातावन मोइजेच्या काळा म्हणसर नियमशास्त्र मोइजे मुखांतर आयले वरी की तर आब्रामातावन मोइजेच्या काळा म्हणसर पातक चलोन आसले, पातक जायत आसले, पण तांकां पातक म्हण ते कळना नासले कित्याक नियम दिवन नासले. देखून ते नियमशास्त्र नासल्या वरवी तांकां ते पातक म्हण लेखूना देवान. पातक आसले पण पातक म्हण तांकां लेखूना कित्याक नियमशास्त्र दिवन नासले. पण मोइजे आयल्या उपरांत नियमशास्त्र दिले लोकांक, इस्रायल घराक. त्या नियमशास्त्र दिल्या इल्ल्याच वेळा उपरांत, थोड्याच वेळा उपरांत 3000 लोक मरण पावलो. कित्याक नियमशास्त्र पाळूंक कोणाच्यानी जालें ना. पहिले केवळ 10 उपदेश दिले, मागीर 613 उपदेश आयले आनी ताच्या उपरांत तितले एकय कोणाकय पाळूंक जाय नासले. एक कायदो जरी मोडले सगळे मोडले बरे जाता. देखून देवाकय कळीत आसले मनशाच्यान ते नियमशास्त्र पाळूंक जायना आनी तांकां त्या पातकी सैमातून भायर येवंक वाटच ना. देखून ताणें आपल्या एकल्याच पुताक धाडले आनी जेजू मुखांतर आमकां सडवण दिली. जेजून आमचे पातकी सैम खुर्साचेर खिळायले आनी ताचे दैवीक सैम, ताचे नितीवंतपण आमकां दिले आनी आमी देवा कडेन राजी जाला. आता पतकाचे परिहार देवान आमकां जेजू क्रिस्ता मुखांतर दिले. प्रेज गॉड, हालेलुया. गॅलेशियन्स 3:17 घालया. हांव सांगता कितें म्हळ्यार देवान आदी तीर केल्लो सल्लो 430 वर्सां उपरांत परगट केल्ल्या नियमशास्त्रा वरवीं रद्द जायना. आता हांगा काले म्हणटा सांग पावल, हांव सांगता कितें म्हळ्यार देवान आदी तीर केल्लो म्हळ्यार आब्रामाक ताणें प्रॉमिस दिल्ले, उपदेश दिवं नासले, तेदळे येवं नासले नियमशास्त्र. केवल एक प्रॉमिस दिल्ले की तुजी संतती राष्ट्रांचो बापूय तूं जातले, रेवे बरी तुजी संतती जातली आनी मळबार आसल्यार नेकेत्रां बरी तुजी संतती जातली पण देवान आब्रामाक बसयले. पण ते क्रिस्त येवच्या पर्यंत क्रिस्ता मुखांतर ती बासवणी संपूर्ण जाली. पण ताच्या उपरांत 430 वर्सां उपरांत आब्रामातावन 430 वर्सां उपरांत मोइजेक ते नियमशास्त्र दिले. ते रद्द जायना त्या प्रॉमिसा वरवीं अशें सांग पावल आमकां सांगता. प्रेज गॉड. आता देवाची कृपा तेदळय आसली. इस्रायल घरांतय इजिप्तांतून तांकां भायर हाडली देवान. तेदळा अरण्यान तांकां ते विकाळ सोरोप चाबूंक सुरू जाले. आमकां कळीत आसा वैगी. तेदळा देवान मोइजेक सांगले तूं एक पितुळीचो सोरोप कर, एका खांब्याचेर उबार आनी कोणाक सोरोप चाबला ती ताका देखतली. तेदळा तांचे वीक तो वळून काडतलो आनी ती बरी जातली, ती गुण जातली. तशें तांकां देवाचें एक प्रोटेक्शन आसलें. पयलें तांकां देवाचें प्रोटेक्शन आसलें. कित्याक इजिप्तान ती आसतना जायतीं कर्गां आयलीं इजिप्त घरांक, पण इस्रायल घरांक कोणाकय ती कर्गां येवना. म्हळ्यार ती एकलीय तांतली मरोना, नास जावना. देवान तांकां एक प्रोटेक्शनाची वळी घाली, संरक्षणाची वळी घाली. देखून एकल्याकय कांय जावना. पण जेदळा ती अरण्यांत आयली, बासयल्या गांवाक वयच्या वाटेर आयली, अरण्यांत आसली, थंय ती पुरपुरूंक लागली, कंप्लेंट करूंक लागली, गुणगुणोवंक लागली. तेदळा ते सोरोप तांकां चाबूंक लागले. सोरोप पयलेय आसले पण तांकां चाबोना कित्याक देवाच्या प्रोटेक्शनान ती आसली. ते प्रोटेक्शन म्हळ्यार ग्रेस, देवाची कृपा जावन आसली. मागीर तांणी पुरपुरल्या वरवीं ती त्या कृपेच्या भायर आयली आनी देखून तांकां सोरपांनी अटॅक केले. देखून देवान तांकां मोइजेक सांगले अशें अशें तूं कर,
एक पितळीचो सोरोप तयार कर, कोण त्या सोरपाचेर दिश्ट घालता ती बाचावी जातली. प्रेज गॉड. Praise God. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. आणि आता सेम आमकांय दिला. आता जेजू क्रिस्तान ते अब्रामाक दिल्ले प्रॉमिस फुलफिल केला. आता जो कोण जेजू क्रिस्ताक देखता त्या कुर्साक, ताका कसलीय पिडा आसूं दी, कसलीय मारेकार पिडा आसूं दी, या कसलीय समस्या आसूं दी, ताका परिहार ना जाल्यार जेजूच तो परिहार आसा. ताका ज्या दाळा आमी ताचेर दिश्ट घालता, त्या कुर्साचेर दिश्ट घालता, जेजू त्या कुर्साचेर उमकळोन आसा, त्या कुर्साचेर आमी दिश्ट घालता. त्या दाळा हर एक आमचे भितर आसतले वीक, जावं ते पिडेचे, जावं ते रागाचे, मस्त्राचे, हंकाराचे, या बोगसूंक जायनातले, ना बोगसाणे. काल आमकां पाद्रबान शिकयले, बोगसाणे दिवंक जायनातले तसले वीक तो वण काडता. आनी त्याच्या कुरपे वरवीं आमकां ते सगळे आमचे तो पयस काडूंक शकता. आनी त्याच्या कुरपे वरवीं मात्र आमकां मोगान वावरूंक जाता, दुसऱ्यांक बोगसूंक जाता, दुसऱ्यांचो मोग करूंक जाता, आनी आमची पिडा शिडाय बरी जाता. आमी म्हणटा ताज्या गायांनी आमी गुण जाला. वय ज्या दाळा आमी ताचेर दिश्ट घालता, ताणें आमचे खातीर कितें केलां त्या कुर्सार ते आमी समजता. त्या दाळा मात्र भावार्थान आमी ज्या दाळा ते कन्फेस करता, वय ताच्या गायांनी आमी गुण जाला. 1 Peter 2:24 घालतात गी प्लीज. आम्ही पातकाक मरोन पवित्रपणाक जिवचे खातीर कुर्सायिल्ले आपले कुडीन ताणें आमची पातकां ववयली. ताच्या गाया वरवीं तुमी गुण जाल्यात. प्रेज गॉड. आमी पातकाक पवित्रपणाक जिवचे खातीर, आमी पातकाक मोराचे म्हळ्यार आमचे पातकी सैम जेजून कुर्साचेर खिळोवन नास केले. त्या मात्र आमकां पातकाक मरूंक जाता. पयले आमचे ते पातकी सैम आसतले, ताचे तोंड भायर येवंक आमकां साध्यच नासले. देखून जेजू क्रिस्ताक देवा बापान ह्या संवसाराक धाडलो. त्या दाळा ताणें आमचे पातकी सैम कुर्साचेर खिळोवन नास केले. पातकाचे मूळच ताणें नास केले. आता ताच्या वरवीं आमकां जी कृपा लाभल्या, त्या वरवीं आमकां पवित्रपणाक जिवंक साध्य जाता. कुर्सायले आपल्या कुडीन ताणें आमची पातकां ववयली. केवळ पातकांच न्ही, आमची पिडा शिडा हर एक ताणें ववयली. आमच्या हर एक समस्या जाका परिहारच नातलो ती ताणें ववयली. आनी ताच्या गाया वरवीं आमी गुण जाल्या. प्रेज गॉड. Praise God. आता पोरण्या सल्ल्यान ती एक ओबिडियन्स म्हणून आसतले, म्हळ्यार विधेयपण. तांणी ते नियमशास्त्र पाळूंक आसतले. तांतूं जे कितें बरयलां हर एक कितें तांकां पाळूंक आसतले. विधेयपणान तांकां रावूंक आसतले. पण आता आमी नव्या सल्ल्यांत आसा. जेजून ते जेजूच्या विधेयपणाक लागून ताणें विधेय जावन हर एक नियमशास्त्र ताणें संपूर्ण केला. आनी जे दाळा आमी तांतूं सत मानता, आमी ताचेर भावार्थांत आमी ते स्विकार करता, त्या दाळा आमकां खंयचेय नियमशास्त्र पाळीचे म्हण ना. जेजून ते पाळल्या वरवीं आमकां ती कृपा जेजू क्रिस्ताक सतमानल्या वरवीं लाभता. प्रेज गॉड. Praise God. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. प्रेज गॉड. देखून नियमशास्त्र आमकां केदाळे एक देवा सांगाता एक संबंधांत व्हरूंक साध्य जायना. म्हळ्यार एक रिलेशनशिपांत रावंक आमकां नियमशास्त्र वरवीं जायना. पण ज्या दाळा कृपा आसता त्या दाळा मात्र आमकां जाता. नियमशास्त्र केवळ आमकां आमच्या पाताक दिवंक ते दिल्ले, पाताक दाखोवंक ते आमकां दिल्ले. जेजू आता कृपेन आमी नियमशास्त्रा खालना, जेजून आमकां नियमशास्त्राच्या शिरापांतून सोडयल्या.
आणि आम्ही आता कुरपे खाल आसा देखून खंयच्याय पातकाक खंयच्याय पिडे शिडे खंयच्याय समस्येक या सैतानाक ताच्या खंयच्याय खोट्या सक्तेक आमचे वयर कसलोच अधिकार ना. प्रेज गॉड. हालेलुया. आमकां कळीत आसा पातकाची मजुरी रोमन 6:23 एक लास्ट स्क्रिप्चर घालतात गे. रोमन 6:23. पातकाची मजुरी मरण, पूण देवाचे धर्मार्थ देणे क्रिस्त आमच्या सोम्या जेजू थंय आमकां लाभलां तें ससनाचें जिवीत. प्रेज गॉड. आता पहिले पाठ काला म्हणता पातकाची मजुरी मरण. आता हे पहिले पाठ जावन आसा नियमशास्त्र. नियमशास्त्र आमकां मरण हाडटा आमकां कळीत आसा, कित्याक ते केवळ आमकां आमचे पातक मात दाखयता, ताचे परिहार आमकां दाखयना. पूण देवाची धर्मार्थ देणे क्रिस्ता आमच्या सोम्या जेजू थंय आमकां लाभलां ते सासनाचे जिवीत. आता परिहारी आमकां देवान दिला. नेक्स्ट आमचो सेकंड पार्ट जावन आसा ग्रेस म्हळ्यार कृपा. पूण देवाचे धर्मार्थ देणे क्रिस्त आमच्या सोम्या जेजू थंय आमकां लाभला ते सासनाचे जिवीत, इटर्नल लायफ. देखून देवा बापाची खुशी आसली की कोणीय आमी नाश जावं नजो. सासनाच्या मरणांतले आमकां वाचोवंक ताणें आमकां जेजू क्रिस्ता मार्फत ते धर्मार्थ देणे दिला, फ्री गिफ्ट दिला. ते जावन आसा सासनाचे जिवीत. इवन साम 91 आमी पळयता. 91 घालतात गी लास्ट वर्ड. साम 91 लास्ट वर्ड. हांव चिंता 15-16 लांब तो म्हाका उलो लांब मारता. लास्ट लांब हांव दिवन ताका दोदोशी करता, म्हजें तारण पळोवंक ताका फावो करता. प्रेज गॉड. लांब हांव दिवन ताका दादोशी करता, म्हजें तारण पळोवंक ताका फावो करता. पूण हे प्रॉमिसीस दाविदान बरयलात. हे कीर्तन हे प्रॉमिसीस दाविदाक त्या दाळा म्हळ्यार त्या दाळाच देवान आमकां दिला. तारण म्हळ्यार तारण पळोवंक फावो करता म्हळ्यार जेजू क्रिस्त म्हळ्यार जेजू क्रिस्त. साल्वेशन. येस, साल्वेशन इज अ फूल पॅकेज. तशें जेजू क्रिस्त ही एक फूल पॅकेज जावन आसा. जेजू क्रिस्तच कृपा, जेजू क्रिस्तच सत, जेजू क्रिस्तच तो शब्द मनीस जालो, जेजू क्रिस्ताचे उतर म्हळ्यार तोच जेजू क्रिस्त. आनी जो पवित्र आत्मा आमचे भितर जियेता तोय जेजू क्रिस्ताचोच पवित्र आत्मा. जेजू क्रिस्तच जावन आसा तारण. देखून जेजू क्रिस्ती एक फूल पॅकेज. त्या दाळा आमी जेजू क्रिस्ताक आमी सत मानता, ताका आमचो सोमी आनी सडवणदार म्हणून स्वीकार करता. त्या दाळा आमकां ससनीक जिवीत लाभता. आमच्या भावार्था मार्फत ताणें ती जोड दिल्ली कृपा आमकां लाभता आनी ती आमकां फ्रीली एन्जॉय करूंक जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया. ओके, कोणाकी काले सांगूंक काला सांगया. लास्ट 6 मिनिट्स आसा. टेस्टिमनी दिवंक काला दिया. फादर, ब्रदर्स, सिस्टर्स. कृपे विशयान बारी बरेंकान तुवें विवरण दिलां. वय विवरण समजोनी आनी त्याच विशयाचेर तुवें ही शिकोवण बांदून हाडलाय. देखून वय कृपे विशयान कितलें शिकल्यारय परतून शिकया म्हळ्यार सगळ्यांनी आसचेंच क्रिस्ती जिवीत कृपेचेर.
वय क्रिस्ती जिवीत म्हणणे मनुष्य कुळाचे सोडवण आसची कुरपेन वय देखून कुरपेची वळख जाल्ल्याक सोडवण हर एका घडये अनुभव करून जिवंक जाता कुरपेची वळख जाल्ल्याक. वय होय. अनेक रीतीन सांगताला जेजू म्हणल्या कुरपेची वळख जाल्ल्याक ती सोडवण म्हणली वा ते तारण म्हणले हर एका घडये अनुभव करून जिवंक साध्य जाता. वय Praise the Lord. Praise God. Brothers, Yeah, praise God. praise God, brother. Praise God. Praise God. वय कृपा म्हणल्यार वो सब्जेक्ट इतलो डीप आसा आणि वय वास खूब गुंडाय असो जावन आसा ते आमी पयलेंचे नियमशास्त्र सोडल्यार ताचे उपरांत येवचे हर एक कृपात नियमशास्त्रांत आसल्ल्यांक कृपा लाभना. वय पूण केदाळा आमी जेजूक खरेपणी आमी वळखता. वळखोवचें म्हळ्यार आमी खाली ताका जेजू जेजू म्हणून म्हणचें मात्र न्ही आनी तो खुर्सार मेलो तितलें मात्र न्ही. आमी केदाळा वळखता म्हळ्यार आमी ताणें कितें सांगलां तें हर एक आमी केदाळा कार्य रुपाक घालता तेदाळा मात्र तें कंप्लिशन जाता. वय आमी आमकां गत्त आसता हें पुरो अशें आसा देवाच्या उतरांत अशें आसा जेजून अशें केलां जेजून तशें केलां म्हणून हर एक आमी वाचता. पूण आमकां ताचे गुंडायेची समजूनी मेळाचे जाल्यार आमी ताचीच कृपा आपणायल्या शिवाय आमकां ती मेळना. वय सो आमी केदाळा आमी प्रॅक्टिसाक घालता तेदाळा आमकां ते अनुभव करूंक जाता. आनी प्रॅक्टिसाक घालिनासतना आमकां कितेंच आमी कितेंय आतां देवाचें उतर एक वाचतां जाल्यार आमकां ताचें उगडापण येना. कित्याक उगडापण येना म्हळ्यार आमचें तें रिलेशनशीप म्हळ्यार आमी तें कार्यागात घालूना. त्या खातीर आमकां ताची संपूर्ण रितीची कृपा अनुभव करूंक जायना. सो केदाळा म्हणसर आमी देवाचें उतर शुद्ध मनीस जालो आनी तो आमचे सवें जियेलो आनी तो उजवाड जालो. पैगी उजवाड म्हळ्यार तो उजवाड आमचे थंय आमी अनुभव करीचे तेदाळा मात्र ती कृपा आमकां अनुभोगाक जाता नाजाल्यार जायना. पैगी वय होय. म्हणल्यार अशें म्हणया कोण कृपा रुपाक घालता तो तारण अनुभव करता. पैगी तारण अनुभव करता. वय कोण कृपा कार्य रुपाक घालता तो तारण अनुभव करता. वय म्हळ्यार आतां पळय आमी आतां देवाचें उतर सदां न्हीद वाचता वैगी आतां ताचे Yes. रेव्हल्युशन येयचे जाल्यार होय. आमी तो संबंध अनुभव केल्या शिवाय ताचें रेव्हल्युशन येना कोणाक. Exactly. ते Exactly. उगडापण येवचें जाल्यार ते संबंध आमी तूं कितलो डीप आमी वेता Yes. तितलें आमकां शांतपणी ताचें उगडापण. उगडापण जाता. थोडे फावटी जावंक पुरो एक स्क्रिप्चरा वयर एक प्रिचर नाजाल्यार एकलो मनीस एक ताचें एक्सप्लेनेशन दिता ताका उगडापण आयिल्ले प्रमाणे. पूण तशेंच त्या स्क्रिप्चरा वयर आनी दुसऱ्यांक दुसऱ्या रितीन उगडापण येता म्हळ्यार ताचे वरनी डीप वा ताचे वरनी दुसऱ्याच रितीन एक उगडापण येता. ते आमकां बघता थोडे फावटी आमी केदाळ आमी टिचींग आयकता तेदाळ हे अशें कनेक्ट जाता न्ही म्हणलें आमकां तें समजता आनी आमी तें अनुभव करूंक शकता.
पैगी तशें जाता की पण म्हाका थोडे पटी जाता तशें. प्रेज गॉड. Praise God. Brother Peter. प्रेज गॉड सिस्टर. वय देवाच्या कृपेकाल आमी हांगा संवाद आसाव. आमी देवाक पहिल्यान त्या अर्घां दिवचे. आमकां वता कृपा कशी वाडटा म्हळ्यार बापाक आनी त्याच्या पुताक वळखल्या वरवीं कितले आमी चड आनी चड वळखात हांव ताच्या उतरां मरिफात तेन्ना आमचे ती कृपा ती वाडटा. म्हळ्यार त्याची समजणी मेळ्ळेस देवान आमच्या पासत कितें केला ते आमच्या जिवितांत कार्य रुपाक घालूंक आमकां लाभ जाता. जर तर ताच्या विशयांत आमी ताका वळखना जाल्यार ती कृपा अनुभव करूंक जायना. आनी एक तरेचें सांगचें जाल्यार देवाचे उतार करता आसल्यार मात देव कोण म्हूण आमकां कळीत जाता. तर देवाचे उतार कळीत ना जाल्यार देव कोण म्हूण आमकां आनी देवा सन्मुख करूंक जायना. प्रेज गॉड. Yes. आनी कोणाक सांगूंक ना जाल्यार आमी एंड करया सिस्टर. वय थँक्सगिव्हिंग प्रेयर कर. हय. अर्घमाता बापाचे करचे. पुताचे हय बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मंगळा बापा अर्घां तुका दिता बापा. बापा आयचे दिसा तुवें आमकां कृपे विशयांत तुवें आमकां ह्या भयणी मुखांतर सबार उगडापणां तुवें आमकां केली बापा. आनी ताचे वरवीं आमच्या जिवितांत आमी कशें ती कृपा अनुभव करून आमचे जिवनांत आमी ससान जिवीत खंयच्या रितीन जोडयेत म्हणलें तें आमकां तुवें सरळ रितीन तुवें आमकां समजयलें बापा. कशी आमी सोडवून अनुभव करयेत ह्या विशयां ती तुवें आमकां सांगलें बापा. बापा तुका अर्घां दिता बापा. तुवें आमकां ह्या वक्ता सर्वांक सांगात हाडलें आनी तुवें आमकां आयच्या दिसाक आमचो वावर जावन आमी सांजेर आमी विशेवाकेच्या वाटेर वेळार तुवें आमकां तुज्या उतरान भरपूर रितीन तुज्या आत्मीक खानांत तुवें बरयल्या खातीर तुका अर्घां दिता बापा. हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आनी पवित्र आत्म्याच्या मजतीन. आमेन. 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 Amen. Praise God. प्रेज Okay, गॉड. thank you brothers. Praise God. थँक्यू ब्रदर्स सिस्टर्स. फाल्यां आमची रितीर आसा. तुमी येया हेरांकी आपण नेया आनी देवाचे उतरांची समजणी आमी जोडया. देवाच्या संगतपणांत आमी आमचे जिवीत सोडवण्याचे जिवीत आमी अनुभव करया. थँक्यू. 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 थँक्यू.